कारण आम्ही निवडणूक डिक्लेअर जातकच इमिजिएटली आम्ही सांगिल्लें की तिनूय जाग्याचेर आम्ही जिखतात म्हणून. म्हणजे फॉर्म भरच्या पयलींच सांगिल्लें. थोडेशे फॉर्म आमकां एक दोन कडेन थोडेशे आमच्या कार्यकर्त्यांक थंड करून ते सगळे करपाक थोडोसो डिले जालो. तरी पण आम्ही कॉन्फिडंट आशिल्ले की आम्ही जिखतले. त्यामुळे 3 मतदारसंघा भितर निवडणूक आशिल्ली. एक आमचे नावेलीचे आमदार उल्हास बाब तुयेकर हे जिल्हा पंचायत सदस्य जे दवर्ली जिल्हा पंचायत क्षेत्रांतल्यान आयिल्ले ते आमदार जाल्यानंतर ती जागा रिक्त जाली. थंय निवडणूक आशिल्ली. थंय आमचे उमेदवार परेश नायक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष. दुसरी आमचे कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी बाब वाज हे आमदार जाले आनी त्यामुळे थंयची जागा ही रिझर्व आशिल्ली एसटी. ती जागा खाली जाली आणि त्यामुळे थंय ती एक आमची मर्सियाना वाज म्हणून आमच्या आमदारान आमच्या सपोर्टेड आमदार जे आसात अँथनी वाज तांच्यांनी उमेदवार दवरिल्ली आणि तांकां आमी थंय समर्थन दिलें. आमी सपोर्ट केलो कारण तांचोच सीट असल्या कारणान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक तांच्यांनी समर्थन दिल्लें आणि म्हणून आमी थंय वेगळो उमेदवार दवरुना. आमी तांकांच मदत करप अशें आमी ठरयलें. आणि तिसरो उमेदवार जो आसा तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे रुपेश नायक थंय उमेदवार आशिल्ले. विधानसभेच्या निवडणुकीक रुपेश नायक हांच्यांनी राजीनामा दिलो. ते अपक्ष उमेदवारी तांच्यांनी लढयली पण ते निवडणूक हारले. पण मागीर पंचायतीक ते निवडणूक जिखले. पण थंय आमचे आमदार जे आसात ते केदार बाब नायक काँग्रेसीन निवडून आयिल्ले पण भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो आणि त्यामुळे ती जागा जी रिक्त आशिल्ली जिल्हा पंचायतीची रेसमागूस त्या रेसमागूस ग्रामपंचायती भितर आमी आमचे उमेदवार संदीप बांदोडकर हांकां आमी थंय उमेदवारी दिल्ली किलेन पंचायती भितर. आणि त्यामुळे हे तिनूय जे सीट आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार तिनूय जाग्याचेर आमचे 2 भारतीय जनता पार्टी आणि 1 जाग्याचेर अपक्षाक आमी पाठिंबो दिल्लो. आणि त्यामुळे एक बऱ्या हातूंतल्यान कारण आमी सुरवातीक म्हणटाले की आमी जिखतले. परेश बाब नायक हे सांगल्यार तांकां 4080 मतां पडली आणि नियरेस्ट तांकां आमचे हे जे आसात आम आदमी पार्टी तांकां 3374 आणि त्यामुळे 706 मतांनी आमी नावेली मतदारसंघातलो जो दवर्ली जिल्हा पंचायत जे आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमचे परेश नायक हे जिखले. संदीप बांदोडकर हे रेस मागूस जिल्हा पंचायत सालिगांव मतदारसंघाचो थंय आमचे आमदार केदार बाब नायक हांच्या हातूंतल्यान थंय सगळ्या आमच्या उमेदवाराक 5345 कारण निवडणूक ही सिंबॉलाचेर आशिल्ली. आमच्या उमेदवाराक 5345 मतां पडली आणि नियरेस्ट म्हणटा थंय जो आरजी ताका 1100 मतां. त्यामुळे 4244 मतांनी आमी थंय जिखले. तातूंतल्यान एक हें आशिल्लें कारण केदार नायक हांच्यांनी जे डिसिजन घेतिल्लें बीजेपीन जॉयन जावपाचें खरें ते भारतीय जनता पार्टीचे जावचेच पण निवडणुकीच्या वेळाचेर तेन्ना थोडेशे मतभेद जालो तिकीट मेळना म्हण ते काँग्रेसीन गेले पण ते परत जेन्ना आयले त्यामुळे आज थंय एक तेंच्याय एक ते भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतना पयली निवडणूक आसली. त्यामुळे लोकांची हें कितें आसा एक मेंटॅलिटी त्या संदर्भान ते एक बरी मॅन्डेट त्या मतदारसंघा भितर तेंचें जें डिसिजन आशिल्लें तें एक्सेप्ट केल्लें आसा अशी मॅन्डेट तें दिली. कुठ्ठाळी मतदारसंघा भितर आमचे वाज अँथनी वाज हे आमदार अपक्ष आमदार निवडून आयिल्ले आणि तांच्यांनी आपली त्या मतदारसंघा भितर मर्सियाना वाज हांकां उमेदवारी दिल्ली आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते तेंच्या फाटल्यान उबे रावले. तिका सादारण थंय अपक्ष म्हणून 4300 मतां पडली आणि नियरेस्ट थंय म्हाका दिसता आरजी 1200 मतां. त्यामुळे त्या मतदारसंघात एक बऱ्या मतांनी आनी एक ऑलमोस्ट एक 4300 म्हळ्यार 1200 एक 3100 मतांनी आमी तोय मतदारसंघ जिखलो. त्यामुळे एक कशें आशिल्लें की बऱ्याचदा कांय जाण जे आसात ते नावेली पंचायती भितर भारतीय जनता पार्टीक लॉटरी लागली अशा तरेची प्रतिक्रिया उलयताले. ती एक आमकां एक चपराक आसा जे उलयतात तांकां